जवळजवळ 15 पेशंट आज जीएमसीन एडमिट केल्ले आसा. तातूंतलो एक पेशंटाक डिस्चार्ज दिल्लो आसा. 2 पेशंट आणि जवळजवळ 12 पेशंट हांगसर आज ट्रिटमेंट सुरू आसा. एंटायर मॅनपावर, रिसोर्सीस आणि मेडिकलाचे इन्फ्रास्ट्रक्चर ओव्हरफुटिंगाचेर आज काम करीत आसात. आणि सगळे डॉक्टर्स मोर दॅन जितले पेशंट आसात तेजे पेक्षा चड डॉक्टर्स सामके फुल स्विंग ह्या पेशंटाची किंवा जे इंज्युअर्ड जाल्ले पर्सन जे आसात तांकां ट्रिटमेंट दिवपा खातीर काम करीत आसात. तुमचे एरियांतले कॉन्स्टिट्युएन्सीतले पेशंट म्हज्या हांगसर कॉन्स्टिट्युएन्सीचो विशय ना. हांगसर फक्त आणि गोंयकारांचो विशय आसा. तो गोंयकार असो बाकी एक माणुसकीचे नाते हो विषय आसा. तशें म्हज्या मतदारसंघातलो एक पेशंट आसा. एकंदर म्हज्या मतदारसंघात ते म्हाका आतां कळ्ळें, पण हांव एक माणुसकीच्या दृश्टिकोनांतल्यान तेंच्या सगळ्यांक एक विचारपूस करपा खातीर आयिल्लो आसा. ते कशें आसा सध्या तेंची हें जें आसा आपले टेस्ट चालू आसा. जो रिपोर्ट येवना सो तो रिपोर्ट आयल्या नंतरच म्हजे पेक्षा डॉक्टर्स जे आसात ते बरे भशेन तुमकां एक्सप्लेन करतात. तुम्ही डिस्चार्ज दिले म्हटलं पळय, कितल्या जाणांक डिस्चार्ज दिले? एकट्याकूच डिस्चार्ज दिल्लो आसा. 2 जाण अशे नॉर्मल आसा. दे आर अबाउट टू गेट डिस्चार्ज. आणि बाकीचे 12 जाण आसात सध्या. तांकां बारीक बारीक एनी क्रिटिकल इंजरीज सर? That I cannot tell you. I am not a doctor, but definitely after report जर आयल्या नंतरच तेजेर काही गोष्टी